मोगाच्या भाव भयणीनो, किट्टा आमच्या हळ्ळ्यांत ते किट्टा म्हणल्यार आसलें ते भारी चातूर आनी स्मार्ट चेडूं. चिट्टू ताचे लागीं लग्न जाता. किट्टाक आनी चिट्टूक तांचें लग्न जातात. भारी शाबीत तीं चलतलीं. लग्नान जिवीत म्हळ्यार तांचें एक भारी अपुरबायेचें. तांकां सगळ्यांनी लव बर्ड्स म्हणूंक सुरू केलें. सगळीं म्हणटालीं लव बर्ड्स तांकां म्हणून. किट्टा आनी चिट्टू बारी मोगाचीं. तितल्या मोगान सांगाता वेतेलीं, तितल्या मोगान सांगाता येतेलीं. किट्टाक एक नवें घर बांदची आशा आयली. ह्या चेडवाक त्या किट्टाक कित्या ती आशा आयली मूत आमकां एक नवें घर जायचें म्हूण. दीस वेताना ती घर बांदची आशा चडली वाडली व्हड जाली. इस्रायलाक वेची आलोचन ताका आयली आनी किट्टा हळ्ळ्यार पडोवन हट्टार पडोवन म्हणल्यार बरी सतत प्रयत्न करून इस्रायलाक पावलेंच. काम करून बरे पयशे ताणें थंय जोडले आनी घरा धाडले. पयशे जोडले घरा धाडले. चिट्टूक दीस वेता वेताना एकसुरपण चड जालें. कठीण भोगलें एकसुरपण भोगलें. ताका न्हीद पडनासली. एकसुरपण म्हळ्यार घालें. एकसुरपण म्हळ्यार राती न्हीद पडना. इल्लीशी न्हीद पडटा जाग्यान जाता मागीर जागोत खंय राती. सगळी रात ताका न्हीद पडनासली. मागीर जेविनासलो. जेवची रूच ना म्हणटालो. जेवंकूच जायनासलें. हाका म्हणटात एकसुरपण. जेवंक रुचाना, भूकच ना म्हणटालो. काम करूंक इंट्रस्टच ना म्हणटालो. काम करचें नाका इंट्रस्टच ना म्हणटालो. बळ नासल्या बरी जाता म्हाका नो एनर्जी म्हणटालो. बळ नासल्या बरी जाता म्हणून. उर्बासत ना. कलें करूंक कलें सदान करूंक एखादें वेपार करूंक कांय उर्बास ना म्हणटालो. आनी मस्तो म्हाका किरकिरी जाता. भायर बसल्यार भितर या न्हिदी आड पडया म्हण जाता. आड पडून गेल्यार खाल आड पडचें ना भायर बसया म्हण जाता. भायर गेल्यार परतून भितर वचून आड पडया म्हणटा आड पडचें नाका भायर. अशें किरकिर जाता. मागीर म्हणालो तो दीस येताना जेवचेंच नाका म्हूण बगता म्हणालो. हीं एकसुरपण भक्तेल्यांचीं लक्षणां. कोण आपलें एकसुरपण बगतात तांचीं लक्षणां. तांकां जाय मोग. तांकां जाय पतीनचो मोग. तांकां जाय पतीने कडेन संपर्क उलोवंक. तांकां जाय पतीने लागीं पतीने मदें तासो बांद घट्ट करूंक. तांकां जाय पतीने कडेन आपल्या काळजाचे चड आटेबिटे सांगूंक. दुडू नाका. पतीनेचो मोग जाय. दुडू नाका. पतीनेचो सांगात जाय. दुडू नाका. पतीनेची बुजवण जाय. तांकां घर न्ही. तांकां जाय कार न्ही. व्हडलें घर न्ही. तांकां जाय पतीनेचो मोग आनी सांगात. आतां किट्टाचो भाव चिन्नू तो भारी बरो एक भुरगो. तो भोवजी कापण कोणून आमचे थंय आयलो. आळे भोवजी जेविना. भोवजी रार करून खाणयता. कोणाड उलयना. थंड रावता. भागला. आनी भोवजी असो म्हणून हो भारी चिन्नू आयलो. ताच्या लागीं चिट्टूची गरज कितें ताणें सांगलें आमकां चिट्टू अशें करता म्हणून. तशें आमकां कळ्ळें चिट्टूची गरज कितें गे म्हणलें. चिट्टूची आतां गरज ताचें व्हडलें घर न्ही. चिट्टूची आतां गरज ताच्या बायलेन दिवचें खार न्ही. बायलेन धाडच्यो दुडू न्ही. बायलेचो सांगात. ते वचून आतां 1 वर्स जावन आयलें. आतां 6 म्हयन्या उपरांत ताका हें चड जालां ताका. तो रडलो आनी ते पळय आतां पयलें हें फोनां येनासलीं. आतांच्या वरी वॉट्सॅपार कॉल नासलें तें आतां आयलां. ही गजाल जाल्ली थोड्या वर्सां आदीं. देखून तो हें आयकून भोवजीक अशें गी बाय नासलेंत आतां भोवजीक अशें गी म्हणून तो चिन्नू रडलो. आनी भोवजी बरो एक सगळ्या कुटुंबाक तो सांगलो म्हणी सगळ्या कुटुंबाक तो बरो मस्त हुस्को तसो आमच्या कुटुंबाचो करनासलो. कोणाक हेल्प करचें म्हळ्यार हेल्पींग नेचर. हार्ड वर्क. कितलो दयाळ तो कितलो मोगाळ. आतां आमकां ताची अवस्था पळोवनूच मस्तू एक शॉक जावन गेला. मस्तू आमकां इरार जावन गेला आनी टेन्शन जालां. कोणें कितें म्हणी केलां गे फादर म्हणून परतून कोणें आमकां कोणें कितें केलां गे पिंतीसपणां आसात गे म्हणून. मागीर ताका आमी हकीकत कसली गी म्हूण संपूर्ण ताका हकीकत सांगली. तुजो मोग दी आतां खायल करचें. आतां तुजें बाय गेलां ताका एक घर जावं दी आनी 2 वर्सां रावूं दी तें इस्रायल. आतां तुजें खायल तें म्हळ्यार तुजो मोग ताका दी. तुजो सांगात दी. ताका एकसुरपणान सोडिनाका. तुजो सांगात ताका दी.
तुजो मोग ताका मोटिवेटींग फोर्स, तुजो मोग ताका हें पियोवण्याच्या की तुजो मोग चड बळा दीक जायचे, हे मोटिवेटींग फोर्स जायचे. ताका आतां बोटलो सोडिचे जाल्यार ताणें आतां बोटलो धरल्या, ती बोटलो सोडिचे जाल्यार पियोवणें सोडिचें जाल्यार ताका मोटिवेटींग सोऱ्याच्या की चड व्हरतो फोर्स जायचे. तो सोरो पिवनचो भुरगो न्ही तो पिवन पडचो भुरगो न्ही तो काम करचो, साधने करचो, साह दिसूंचो भुरगो तो, गोडसो भुरगो, संपादन करचो भुरगो. देखून ताका मोटिवेशन फोर्स जायचे. ताणें सोरो सोडिचें जाल्यार दुसरें वखदां जायनात, आनी वखदां सोडचे ते आश्रय जाल्यात, ते आश्रय जायनात. मागीर खालें जाता म्हणलो. जाता म्हळ्यार तुजो ताणें तो मोगाक आशेता, तो मोग ताका मेळाचे, तुजो सांगात दी. तुका तो लायक करता म्हणटाय, सगळ्या कुटुंबां बरो म्हणटाय, तूं ताका तुजो मोग दी. किट्टूक तुजो मोग दी रे चिन्नू म्हळें. चिट्टूक तुजो मोग दी, चिट्टूक तुजो मोग दी रे म्हूण सांगलें. जात ओप्पालो. आपल्या बायलेच्या मोगांतल्यान वंचीत जाल्ल्या ताका सांगात सोदता तो, तुजो सांगात दी. तो उलोवंक आशेता ताचे भितरल्यान दूख, तूं आयको ताका, तुजो आयकोचो कान दी. तो ताचें कालेंगी ताका एक सांगात आनी परत जाय पडटा, तुजो सांगात दी. देखून तो देदेस्पर जाला रे चिन्नू. चिन्नूक विशय समजालो. ताका मोग करूंक, ताका सांगात दिवंक ताणें निर्धार केलो आमच्या सांगाता. देखून आमी सांगलें ताणें पियोवचें, सांजेच्या 5 वरां उपरांत ताणें येचें, 12 येचें. ताणें 12 येताना तुवें ताच्या सांगाता वचून ताका हॉटेला आपोवन व्हरचें. आनी आमची इल्लीं वखदां आमी एक 8 दीस ताका हें सोरो सोडचें वखदां दिता. 8 दीस वखदां काणयल्या उपरांत तुजो आतांय सांगात दिजे, तुवें तुज्या सांगाताक थोरिचें, तांच्या घरांत तुवें वचून रावाचें एक 15 दीस. आनी सांजेची 5 जालीं म्हणटा तुवें ताचेर चड खंय फोनार आनी उलोवचें न्ही, ताचेर सांगाताक तूं उलयचें. चिट्टून पियोवणें सोडचें जाय जें तुका जाय जाल्यार तुजो सांगात दिचें. सोरा ताका कठीण ताका सांगाताक आशेता, एकसरपण बगता, या म्हूण बगता ताका. तेजो तुवें सांगात दिवन खंय एक हॉटेल वचून घे, मैदान वचून बसून घे, आनी खालें तुमी अशें टायमपास करना, तुवें येजेस म्हणून. सांगाता नातल्या वेळी तो सांगात मोग तें तो आशेता, देखून त्या वेळार तूं दी म्हूण सांगलें. मोगाच्या न्हू वगलें पुरात खंयच्या की आमकां एक मोग जाय आमचे थंय. मोगाची सकत जायचे. मोगाक आमी इंग्लिशान मोटिवेटींग फोर्स म्हणटा. मोटिवेटींग फोर्स मोग जायचे. कितेंय करूंक आतां ह्या आवय बापाय पोसूंक थोडे भायर येतात. बरो मोटिवेटींग फोर्स. म्हजो एकलो इश्ट आसा ब्रिट्टो म्हणून. ताची आवय 93 years old कशी आसा म्हूण ना. देखून ही सूण म्हणटा त्या सुण्यान तिचो मोग करचो. ती नासतना सुणेक जायना. तिचो मायचो मोग ह्या सुणेक. ती आई आसा देखून ही 93 वर्सां कशी आसा. आतांय कांय अर्दो घंटो चलता ती. आतांय 93 बेत आनी कांय ना. मिसाक येता 1.5 वर 2 वरां इगर्जेन बसता नव्यान आनी आसल्यार रेतीरेक येता. 93 वर्सां घडटा. कितें तिची भलायकी तिच्या सुणेन दिल्ली. सूण त्या न्हू म्हणजे तिचो मोग करता देखून माय म्हूण सदांच, आनी माय काय सांग सगळें बस आयकता देखून तिका तितली भलायकी आसा. कोहली मोग करता म्हूण ना. थोडे फावटी तांकां इसो पूत सुणेचो पूत ते कॅनडाकडून आसा आनी एकलो दुबायकडून आसा. ही पळोवंक येतात ताका 15 दीस. ही 1 म्हयनो रावंक येता म्हळ्यार 20 दीस आसतना रिटर्न टिकेट काडून फाटीं येतात. कित्याक म्हळ्यार हांगा माय आनी एका पुताच्या घरा दवरून येता तिका. ती गेल्यार ती सीक जाता. थंय गेल्यार जायना, ओंबाना तिका. 4 दीस 5 दीस जाता ती तितलो मोग आनीक मेळना. हांगा दिल्लो मोग मेळना. हांगा दिल्ली तिका बुजोवन मेळना. हांगा दिल्ल्यान तिका धैर्य देना. हांगा दिल्ल्यान तिका उत्तेजन मेळना. हांगा दिल्ल्यान तिका जाय जाल्यार खाण ती मेळना. त्या खातीर ती उडास काडटा आमचो. उडास काडल्या सावन ती भलायकी उणी जाता. तिका भलायकी उणी जावन ही टिकेट काडून दोन येतात हांगा फाटीं दवरतात. देखून खंय वचोन सूण म्हणटा ना, मायेस्त खंय वचना, तिका आमी गेल्यार जायना आमच्याच घरा म्हणून. आनी त्या आस्तीच्या मोगान न्ही. ह्या सुणेक तेणें सड्ड आस्त दिवना. ह्या सुणेक तेणें भांगर सड्ड दिवना. उरल्यांक दिलां. हाका कांय चड दिवना, हांकां उणेंत दिलां. ही भांगरां आशेनात. आमकां देवान दिल्ल्यान पुरो आमचे भुरगे धाडटा, आमकां खायल्याक म्हणटात. देखून त्या आशेनात. जाल्यारय त्या मायचो कोलो मोग. त्या मांय कडेन उलयल्या मात समाधान.
त्या मायन बरें आसल्यार आमकां समाधान. तो जी सूण तितल्या मोग करता देखून तिची भलायकी तितली बरी आसा. आतां इस्कालान थोडीं भुरगीं शिकनात तेन्ना शिक्षा दितात, बेताची शिक्षा आनी फुट्ट दापटी बरोवंक दिंबी घालूंक आनी प्रशिक्षा दितात थोडीं टिचरां आनी घरांत आनी पुरा. पूण थोडीं आवय बापायक सो मोग तांच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालतात आनी कितले कश्टान तुमकां शिकयता, तुमच्या खातीर आमी कितलें वळवळटा, कितलो तुमचो मोग करता आमी त्या वय करतात. देखून शिकना जाल्यार आवय बापायक दुखता, आवय बापायक दुखता म्हणल्यार आवय बापायच्या मोगा खातीर त्या आवय बापायचो मोग, त्या टिचरांचो मोग तांकां मोटिवेटींग फोर्स शिकाजें म्हणलें की सकत तांकां हाडटा. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. जो म्हजें उतार पाळटा तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. जो कोण म्हजें उतार पाळटा ताचो मोग देव ताचो मोग बाप ताचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचे थंय येवन ताचे थंय वस्ती करता. आमी ताचे लागीं येता, ताची वस्ती करता म्हणून हो ह्या आयताराचो वांजेल पयलो सुरू जाता ह्या उतरांत. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. देखून उतार पाळचो जेजूचो मोग करचो जालो मनीस. तांचे थंय जेजू येवन रावता. वो मोग जो आमच्या वांजेलान 14:20-3 म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना म्हणलो अर्थ. देवाचो मोग करूंक तो शिक्षा दिता म्हणल्यार ताच्या बियान न्ही. आमी इगर्जेक येता आनी मिसांत पात्र घेता आनी जेजू खातीर थोडीं कामां करता. तो शिक्षा दीत, खंय म्हजी भलायकी पाड जायत, म्हज्या भुरग्यांची कामां वसात, म्हज्या घराचो आदार वसात म्हणल्यार इराद्यान गी. तो शिक्षा दिता, ताचो मोग करिनातल्यार म्हणल्यार हो न्ही आमचो मोग. तो बिलकूल ताचो मोग करनातल्यार शिक्षा दिना जेजू. बगार ताचो मोग करूंक ताची आज्ञा, ताच्या मोगा पासत आमी ताणें दिली आज्ञा, ताचो उपादेश आमी पाळीचे. ताच्या मोगा खातीर जेजूच्या मोगा पासत ताची आज्ञा आमी पळयचे. तुमी म्हजें उतार पाळशात जाल्यार बाप येवन तूं आमचे थंय वस्ती करता, आमचे थंय वस्ती करता. रिणान सवाल केलें. रिणा म्हणालें, सोमयान आमच्या काळजांत वस्ती करचें जाल्यार आमी कितें करचें? रिणाचें सवाल सोमयान म्हज्या काळजांत वस्ती करचें जाल्यार आमी कितें करचें म्हणून. सोमयान येवन तुज्या आत्म्यांत वस्ती करिजे जाय तर तुवें ताचो मोग करी जाय. एकच जेजूचो मोग केला, तो येवन म्हज्या काळजांत रावता. ताचें उतार पाळी जाय. सोमयाचें मोग करचो म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें. तेन्ना मात्र पवित्र इंदादी म्हजे थंय येतात आनी पवित्र इंदादीस त्रिएक देव म्हज्या काळजांत वस्ती करता. त्या वेळार निशान बेन्नी लागीं एक सवाल केलें. आमी देवाचो मोग केल्यार मात्र गे तो आमचो मोग करता. जर तर आमी मोग करनातल्यार देव आमचो मोग करना गे. देवान आमचो मोग करचो, आमच्या मोगाचेर बंदोन आसा गे. आमी मोग केल्यार मात गे देव मोग करता. आमी मोग करनातल्यार देव आमचो मोग करना गे. तें ताचें निशाचें सवाल बेन्नीबाईन कापरबायची जाप दिली. म्हाका इतलें काळजा लागली म्हज्या. बेन्नीबाई म्हणाली, देवाचो मोग परिपूर्ण जावन आसा, परफेक्ट जावन आसा. गॉड्स लव इज परफेक्ट. देव आमचो मोग करता, ताचो मोग हांव मोग करता गे ना गे, ताचेर बंदोन ना. हिज लव इज अनकंडिशनल. आमचो लव एक ताका शर्त कंडिशन न्ही. आमी मोग केल्यार मोग करना जाल्यार देव संपूर्ण आमचो मोग करता म्हणाली बेन्नीबाई. आमी ताचो मोग घेताना आनी आमी ताका फाटीं मोगान आमी आमचो मोग ताका फाटीं दिताना, आमी मोगाची प्रतिक्रिया दिताना आमचो मोग एक विशेष रूप घेता. ताचो मोग करताना आमचो मोग एक विशेष रुपांतर जाता. तो आमचो मोग परजळटा, आमचो मोग बळादीक जाता, आमचो लोक एक विशेष रूप घेता. आमचो मोग विशेष तराचे रूप घेता. आमी देवाचो मोग करता, ताचो मोगाक हांव प्रतिक्रिया दिता. हांव मोग करताना ताचो मोग वगत करल्यार म्हजो मोग एक विशेष, एक बळादीक, एक परजळसो रूप घेना. तें परजळचें मोतयांबरी परजळचें रूप घेता. हांवें देवाच्या मोगाक प्रतिक्रिया दिल्ल्या वेळार आमी देवाचो मोग करता आनी आमच्या काळजा दार त्या दाळा उगडटा देवाक. आमी तसो मोग केल्या मात म्हज्या काळजा दार उगडटा. देव परफेक्ट तो मोग करतात आनी हांवें मोग करताना म्हजो मोग एक बळादीक, एक रुपांतर परजळचो मोग जाता. आनी तो मोग
म्हज्या काळजा दारू देवाक उक्तें करचें करता, म्हजें काळजा दार उक्तें जाता. ताणें म्हज्या काळजांत येवंक साध्य जाता देवान. तो फोर्स करिना म्हज्या काळजार, तो म्हज्या काळजा दारार रावन तो थकता, तो नॉक करता आनी हांव उक्तें म्हजें काळीज ताचो मोग करतना काळीजा दार उक्तें जाता. आनी देव म्हज्या काळजांत येता आनी म्हज्या काळजांत तो निवास करता, वस्ती करता. हे देवा देखून हांवें देवाचो मोग करीचे. आनी देवान म्हज्या काळजांत येताना म्हजें काळीज देवाच्या मोगान भरतना गेरां समेस्तांचो म्हाका मोग करूंक जाता. देखून हांवें देवाचो मोग करीचे. देव हांवें मोग केल्यारय करिनातल्यार तो म्हजो परिपूर्ण तरान म्हजो मोग करता. पूण म्हजो मोग रुपांतर जावंक, विशेष रूप घेवंक, म्हजें काळजांत देवान येवन जियोंक आनी म्हजें जिवान देवाच्या आजारपणान परजळोवंक हांवें देवाचो मोग करचें म्हणाली बेन्नीबाई. कवली जाप एक. मोगाचेनो आमचीं काळजां तांचें रावळेर जातात. आमचीं काळजां ताणें रावचें टाबेर्नाकल जाता. आमी आमचीं काळजां ताचें मंदीर जाता आनी आमकां तो रुपांतर करता ताच्या आजारपणांत. आमची साल, आमची समकण, आमचीं उतरां, आमची आशा सगळी रुपांतर जाता, आमची जिणींत बदलता. हें कसलें महिमे भरीत देणें देवान आमकां दिवचें. ताणें म्हज्या काळजांत वस्ती करचें. केदें वर्तें, केदें महिमे भरीत, कसलें महिमे भरीत देणें देवान आमकां फावो केलां. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताका कितें गे, आमी ताचो देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें गे म्हणून जेनिशान विचारलें. जेनिशा म्हणालें देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें. देखून बेन्नीबाई म्हणाली देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताका विधेय जावचें, ओबिडियन्स. ताका आमी विधेय जायचे. आवय बापायचो मोग करता म्हळ्यार आवय बापायन सांगिल्लें आयकाचें. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार बेन्नीबाई म्हणाली देवान सांगिल्लें आयकाचें. ताची शिकोवण कितें म्हण आयकाचें. ताका आमी विधेयपण म्हणटा म्हणाली. देव जावन आसा मोग. देवाचो मोग करचो. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताका ताच्या कुशेक आमी काळजायचे म्हणाली बेन्नीबाई. त्या देवाच्या कुशेक आमी काळजायचे. सर संगतींनी ताका आमी काळजायचे, ताका विधेय जायचे, ताची कुशी पाळीचे. ताची कुशी पाळची जावन आसा ताचो बळवंत रितीन मोग करची एक साक्ष. हांव देवाचो मोग करता म्हणल्यार साक्ष कितें. हांव देवाचो मोग करता म्हळ्यार साक्ष कितें म्हणून जेनिशान विचारलें. हांव देवाचो मोग करता, तें देवाचो मोग करता, तो देवाचो मोग करता म्हणून हाका देवाचो मोग करता म्हणले हाका साक्ष कितें, ताका रुजवात कितें. त्या वेळार बेन्नीबाई म्हणाली ताका रुजवात जावन आसा ताची एकच वाट देव आमचे थंय वस्ती करच्याक ताची कुशी पाळची. ताची कुशी पाळची, ताका विधेय जावचें, तो कितें सांगता तें आयकोवचें. ताणें कितें सांगता तें आयकनासतना, गुमान करनासतना, गामान दिनासतना आमच्यांत करचें न्हय. तो कितें कर म्हणटा तें करीचें. तो कितें करूं नजो म्हणटा तें करूं नजो. हें आमी आयकून तें पाळीचें. ते दाळा जावन आसा, कठीण ते दाळा जावन आसा देवाचो मोग करचें बळवंत, हे कठीण बळवंताची साक्ष आमी जाता. मदर तेरेसा साक्ष जाल्ल्या बरी, सांत रिटा साक्ष जाल्ल्या बरी, आसिचो फ्रांसीस, सांत आंतोनी, साल्लोरेस जाल्ले तांणी साक्ष जाल्ल्या बरी. तांणी देवाचें कितें सांगता तें पाळ्ळें. तशें तांणी देवाचो मोग केलो, ताची कुशी केली. साल्लोरेस म्हणालो एकूच बदली आनी एकूच पासून दी म्हूण. तितलो म्हजो देवाक साक्ष मोगांत, तितलो मोगांत ताची साक्ष. देखून देवाची कुशी म्हूण सांगलें. देवान कितें ताका सांगलें तें ताणें केलें. ताणें देवाक आयकलो. तो देवाचो मोग करची रिस्त ताणें म्हज्या काळजांत जिवोवच्या बरी करचें. एकच वाट जावन आसा ताका काळजावचें, विधेय जावचें, तो कितें सांगता तें आयकोवचें. मोग जावन आसा एक मोटिवेटींग फोर्स जेजूची शिकोवन पाळोवंक. जेजून कितें शिकयलां तें हांवें पाळीचें जाल्यार ती मोटिवेटींग फोर्स जावन आसा मोग केल्लीं सगळीं देवाची, देवाक विधेय जाल्लीं सगळीं देवाचो मोग करतात. जर तर भुरगीं आवय बापाय विधेय जातात, तांणी सांगलें आयकतात, तीं नीज जावन आवय बापायचो मोग करतात. जो कोण आवय बापायचो मोग करता तांचे उतार पार्टीन पाळटात, तांकां पळयतात. कित्याक तांचो मोग करतात, कित्याक म्हळ्यार तांकां ती विधेय जावन आसात. समाजींत आमी रुली पाळी नातल्यार कांय जाता. आतां मार्गार येताना हांवें कार लेफ्टाक येताना आमी लेफ्टाक वचपाचें, आमी रायटाक गेलें जाल्यार कांदा आमकां सिग्नल पडटा आनी आमी उतर जाल्यार कांय जाता पनिशमेंट, शिक्षा मेळटा. थोडे टी जेली जाता. आमी ते समाज रुली पाळी नातल्यार आमकां जाता.
तो रूल इफाळनातल्यान आमकां शिक्षा जाता. पूण जेजू शिक्षाचें आडिना हांगा. जेजू म्हणटा म्हजे उतार तुमी फाळशा जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतल्यात, म्हळ्यार म्हजे उतार आयकाचे तुमी, हांवें सांगलें आयकाचे तुमी पाळीचे म्हणून. येल्सान म्हणलो भुरगो हांगा ताका हाडिल्ले मोगाचे न्हू, पोर ताका 96% मेळ्ळे. 96% मेळ्ळे ताका. 96 धावेन तेचे मार्क 96% मेळ्ळे ताका. कशें ताका फेल जाता म्हणून तो आवय बापायन हाडलेलो वाशिना, फेल जाता म्हणून. मागीर तेजें कावन्सिलींग काडून ताका खंयच्यान इंट्रस्ट आहा, ताका देवान कसलीं तालेंतां दिल्यांत, ताका मॅथ्स शिकचें तालेंत आसा गी, ताका सायन्स शिकचें तालेंत आसा गी, ताका सोशल शिकचें तालेंत आसा, इंग्लीश ताका तालेंत आसा गी, खंयचे पुरा तालेंत आहात म्हणून. ताका पळयतना आमकां सगळीं तालेंत आहात म्हणून बगली. हांवें परीक्षा करूंक जाता, म्हाका टेस्ट करूंक जाता, एप्टिट्यूड टेस्ट करूंक जाता, एप्टिट्यूड टेस्ट. देखून ताका बरे मार्क मेळ्ळे. 96% मार्क मेळ्ळे. 9थांत तो कांय शिकनासलो. विल्किना 9थांत कांय शिकनासलें, फाटीक वेतालें. 9थांत आसलें तें फाटीक वेतालें विल्किना. मग ताणें घडये घडये फाटीक येचें. देखून फाटीक येताना ताका विल्किनाक आमी सांगलें कितें म्हळ्यार देव ताचें तावन कितें आशेता कसलीं तालेंतां दिलां. मोगाक ताका फाटीं हाडलें, आवय बापायच्या मोगाक फाटीं हाडलें, देवाच्या मोगाक फाटीं हाडलें, आवय बापायचें उतार आयकूनच्या बरी ताका केलें. विधेयपणाद्वारे तें शिकलें आनी ताकाय सेकंड PUCंत ताकाय 95 पॉयंट कितले गी मेळ्ळा, 96 जाल्यार गी आसा ताका सायन्सांत. मोगाक फाटीं आयलें, विधेयपण तें जालें. विधेयपणाद्वारे आमचें बैलो विधेयपण जावन आसा, आमचो बैलो गुर्तू देवाचो मोग करता. आमी बेनीबाई म्हणाली गुर्तू कोलो आमी देवाचो मोग करता, विधेयपण. ताणें सांगलें तुवें आयकाचें, ताणें सांगलें तेचे कुशी पाळीचें. येंत तांदळां कळटा तूं देवाचो मोग करता की ना गी म्हूण. जायतीं देवाचो मोग करता म्हणटात, ताचें उतार पाळिनात, ओबिडियन्स जायनात, ताचे उतार आयकनात. उतार आयकोनचें जावन आसा, तापास ओबिडियन्स जावन आसा, परिक्षा आमी देवाचो मोग करता गी ना गे म्हणलें पळोवंक. देवान तुज्या आत्म्यांत वस्ती करीत जाल्यार ती तुका आशा आसा गी. देवान हेजे सर्गांत हांव पवित्रिंदा दीन म्हज्या काळजान वस्ती करीचे म्हणली आशा तुका आसा गी. ती ताणें वस्ती करीचे म्हणली आशा तुका आसा जाल्यार ती विशेष ताणें वस्ती करचे म्हणली आशा जायचे तुज्या जिणेचो शेवट, तुज्या जिणेचो शेवट. ताणें हेजे सर्गांत हांव देंवनचे म्हज्या काळजान ताणें रास करीचे म्हणली जायचे आमच्या हर एकल्या जिणेचो शेवट, आमच्या सगळ्या जिणेचो शेवट एकच देवान म्हज्या काळजांत रास करीचे म्हणलें. मोगाच्यानो देवान जर तर देवान आमचे थंय वस्ती केल्यार उरल्यो सगळ्यो संगती आमच्या जिणेंत तांच्या जाग्यार पडटात. नातल्यार एक वयर येता, एकाची आशा चड आनी एकाची आशा उणें, मागण्याची आशा उणें आनी संवसारी आशा चड, आनी नाका जाल्यार संगतीची आशा चड जाता. देखून देवा म्हजे थंय वस्ती केल्यार मागण्याचो जागो दिता, पेल्यांच्या गरजेवंतांचो हांवें कुमकचो जागो दिता, मागीर म्हज्या स्वार्थ आशांक तांचो जागो दिता, सेसंबाऱ्यांक तांचो जागो दिता, मोबायल फोनाक तितलोच वेळ म्हणलो दिता. खंयच्याय एडिक्शनांत पडना. देवाक तदाळा महिमा जाता, सगळी संगती आमच्या बऱ्याक पडटात. देवान म्हजे थंय रास करतना देवाक व्हरती महिमा जाता, सगळी संगती म्हज्या बऱ्याक पडटात आनी तेन्ना आमच्या द्वारे देवाक महिमा मेळटा. आमी विंचोणी करीचय आमच्या विधेयपणाद्वारे ताचो मोग करूंक आमी विंचोणी करीचे. आमी एक विंचोणी करची, आमी एक चॉयस करीचे. हांव विधेय जाता, देवाक आयकता आनी आयकूनच्या दारीन देवाचो मोग करता म्हणून. तेन्ना म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदलो, तुज्या आनी तुज्या देवा मदलो संबंद वाडटा, सडटा, बळादीक जाता, तुजें जिवान रुपांतर जाता. पवित्र त्रिंदा दी, ये म्हज्या देवा पवित्र त्रिंदा दी, आमी तुजो संपूर्ण मोग करता, तुज्या कुशेक आमी विधेय जाता. आमकां आदार दी, तुजी कुशी पाळूंक, तुका विधेय जावंक आमकां कृपा दी. तुका काळजावन जियोंक आमकां कुमो कर, आमकां हेल्प कर. तुका विधेय जायशें, तुजें उतार आयकून पाळूंक आमकां तूं कुमो कर.
ये म्हजे थंय म्हज्या काळजांत ये सोम्या आनी रास कर म्हज्या काळजांत. दिव्यवाणी